म्हापशा अर्बन बँक प्रकरणा वयल्यान आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचेर फारपेट। 4 लाख लोकांचे पयशे म्हापशा अर्बन बँकेन बुडले। प्रकरण केंद्रीय RCS कडेन सुरू आसा। गरज पडली जाल्यार परतून एक फावट फायल ओपन करूं येता म्हणून मुख्यमंत्र्याचे थेट शिनाल, पूण हाचेर खलपान उलोवपाक न्हयकार दिलो। अजूनही केस मॅटर तिथं सुरू आहा, जाय जाल्यार परत एकदा फायल उगडूं येता। हांव कोणाक धमकी दिना, आमकां संवय ना। लोकसभा वेंचणूक लागीं येता तशे राजकीय आरोप प्रत्यारोप वाडतूच आसात। तातूंत आतां उत्तर गोंयचे काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांचेर म्हापसा अर्बन बँक प्रकरणा वयल्यान टिका जातना दिसता। सुरवातीक श्रीपाद नायक, उपरांत सुदीन ढवळीकार आनी आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हापसा अर्बन बँके वयल्यान थेट टिका केल्या। इतलेच न्ही जाल्यार हे प्रकरण केंद्रीय RCS कडेन सुरू आसा, ताची फायल परतून उक्ती करूं येता म्हणून मुख्यमंत्र्याचे निशाल। हांगासर वेगवेगळे जे कॅन्डिडेट आहा पळय न्ही रे, बेकायदेशीर पयसो कितलो लोकांचो लुटला पळय न्ही, तो खबर आहा। जे कॅन्डिडेट आसलेले तेंच्यांनी बेकायदेशीर पयसो, म्हाजे कडेन हांव परत सांगता, म्हाका म्हाजेर उलोवपाक किंवा आमच्या पार्टीचेर आनी कॅन्डिडेटाचेर उलोवपाक तिसऱ्या मनशाचो वापर करचो न्ही, जाय जाल्यार स्वता उलोवचो। हांव वीथ प्रूफ उलोवपाक शकता, वीथ प्रूफ। आनी हे गोंयकारांक खबर आहा, गोंयकार अजून विसरोंक ना। प्रत्येक गोंयकार जाणा, प्रत्येकाक हाय लागल्या। स्वताच्या बळसांतले जेन्ना 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया कश्टाचे ते दवरलेले बँकेतले जेन्ना बुडल्या पळय न्ही रे, लोकांक हाय लागल्या, लोक अजून विसरूंक ना। आनी परत सांगता, हांव वीथ प्रूफ दाखोवपाक शकता। आनी कोणी येते कोणी दुसरो तिसरो कोणी उलयता तेजेर हांव वचना, पण म्हाजेर उलोवपा खातीर तिसऱ्या मनशाचो वापर करूं न्ही, कांय फरक पडना म्हाका। बट तेंय सांगता हांव, त्या खातीर प्रत्येक जाण गोंयकार थोडोसो कशें आसा, गोंयकाराक आमच्या मातशी विसरपाची संवय आहा, त्या खातीर सांगता। आनी प्रत्येकाचे थोडे न्ही ते जवळपास तशें पळोवंक वचत जाल्यार शेअर होल्डर कितले आहले ते खबर आहा मरे? कितले आहले शेअर होल्डर? एप्रॉक्सिमेटली द 4 lakhs, 4 लाख लोकांचे पयशे एप्रॉक्सिमेटली हे भितर बुडल्या। मागीर कोणाचे 35,000 आसूं ते 35,000 रुपया त्या वेळार जे आशिल्ले पळय न्ही, ते ताका आयज जवळपास 3 लाखाची किंमत आशिल्ली तेजी, पण त्या वेळार बुडले ते ताका मेळूंक ना। लोकांक खबर आहा। आनी हे कित्याक बुडले, कोणा खातीर बुडले तें सांगात, तें विचारपाची गरज आसा। अरे जेन्ना आमी म्हणटा की लोकांचे पयशे लोक एक विश्वासान ठेवी म्हणून दवरता, आमी स्वता खातीर राजकारण करिना, देश प्रथम ह्याच भावनेंतल्यान राजकारण करता। आमकां देश प्रथम, राज्य प्रथम, मागीर पार्टी आनी तेच्या उपरांत आमी आसा। आमकां त्या खातीर आमी स्वता कसलोच फायदो स्वताक वापरूंक ना। प्रूफ आसा म्हणजे तुम्ही एक्शन कित्याक घेना, तर जे कोण इन्वॉल्ड आसा तातूंत लोकांचे 4 लाख लोकांचे पयशे बुडयले तांचे ऑलरेडी जे आहा पळय न्ही बँक, म्हणजे ताजेर आमी हय एक म्हणजे लिक्विडेटर घातलो, लिक्विडेटरा कडल्यान बाबड्यांक थोडे कितें मेळपाक जाय पळय न्ही रे, तितके तरी पयलीं मेळचें। आनी इट इज कम्स अंडर द सेंट्रल RCS। अजूनही केस मॅटर थंयसर सुरू आहा, जाय जाल्यार परत एकदा फायल उगडूं येता। सेंट्रल RCS कडेन फायल आसा। हांव म्हणना रे, हांव कोणाक धमकी दिना, आमकां संवय ना। मुख्यमंत्र्याचे टिकेचेर काँग्रेसीचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार रमाकांत खलपान उलोवपाक न्हयकार दिलो। आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान आपूण काय उलोवपाक शकना अशें खलपाचें म्हणणें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।